नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. दर दिसाक आमी अपडेट करतात एकाच उद्देशान, ते म्हळ्यार गोंयकारांचे इशू आनी जी परिस्थिती बदलल्या त्या बदलत्या परिस्थितींतली आमची आव्हानां ही आमी कशी पार करप हाजेर. आनी आयचो जो विशय आसा जो आमी आतां कन्सिस्टंटली घेतले तो म्हळ्यार ऑनलायन एज्युकेशनाचो. म्हाका दिसता दर घरांक तुगेलो हो विशय सद्या चालू आसा आणि वेगवेगळे तरेन पेरंट्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, टिचर्स आर ट्रायंग टू कोप अप विथ इट. सो कोवीड अपडेट आसतलीच, आयची परिस्थिती कितें आसा गोंयभर ती आसतलीच. आमचे कडच्यान वास्कोसान मेजर अपडेट्स आसात, मडगांवसान मेजर अपडेट्स आसात आणि त्याच बरोबर राज्याची एकूण कितें स्थिती आसा इन टर्म्स ऑफ पेशंट्स आनी कोवीड सेंटर्स ताजेर अपडेट्स आसात. पण सगळ्यांत पयलीं म्हजे बरोबर आसात खास गेस्ट गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष भास्करबाब खांडेपारकर सर. सर, वेलकम टू द शो. हांव सुरवातींतल्यान लास्ट टायम आमी जेन्ना उलयले तेन्ना आमी ऑनलायन गजाली कशी करप हाजेर विचार करताले. आज परिस्थिती अशी आयल्या की प्रत्यक्षांत ह्यो गजाली करच्यो पडटात. सो GVMसान कितें केलां एट डिफरंट लेवल्स फ्रॉम प्रायमरी ऑनवर्ड्स टू हायर एज्युकेशन, कितें कितें स्ट्रॅटजीज आपणायल्यात आनी कितें कितें चॅलेंजीस आसात सध्या? आम्ही आमचे ऑनलाईन टीचिंग आमचे सगळे स्कुलांनी प्रायमरी टू हायर सेकंडरी लेवल आणि ताज्याय फुडें हे चालू जाल्लें आसा. आम्ही सगळे हेडमास्टरांची आमचे हेड्स ऑफ स्टेशनची मिटींग घेतली आणि आम्ही तांकां सांगून दिलें की हे पळय आतां सर्कमस्टन्सीस आसा तातूंत भितर आमी पयलो इशू म्हणजे तें ऑनलायन टीचिंग कशें जावचें ना हाजेर डिस्कशन सध्या करूं नये, कशें तें प्रत्यक्षान हाडूं येता हाजेर आमी विचार करुया. आनी ते दृश्टीन देर इज अ सेयिंग, वेन यू फॉल डावन पिक समथिंग अप. ह्या उद्देशान धरून आमी ऑनलायन चालू केला आणि ताका प्रचंड प्रतिसाद टिचर्सां कडल्यानूय मेळ्ळा आणि टीचर्स आर व्हर्च्युअली ऑन देअर टोज. खंयची गोष्ट ताका जर तर एक थोडे नेगेटिव्ह असले थोडे पॉझिटिव्ह आस्पेक्टूय असतात आणि आमी पॉझिटिव्ह आस्पेक्टाचेरूच सध्या कॉन्सन्ट्रेशन करतात. कित्याक पयलीं म्हणत जाल्यार पयलीं टीचर टॅक सेवी जालो, वेल इक्विप्ड जालो, ताका प्रिपरेशन करचें पडलें. ही इज अंडर ऑब्झर्वेशन. आमचे 550 स्टाफ मेंबर, आमचे थोडे कोण कोण टीचर आमचे कितले बरे असता ते आमकां खबर सुद्दां नाशिल्ली. आज प्रत्येक हेडमास्टर म्हाका बेस्ट व्हिडिओज काडून पोस्ट करता. तातूंत टिचरां भितर पियर कॉम्पिटिशन जालां. तांचे व्हिडिओची क्वॉलिटी प्रत्येक व्हिडिओन वाडत आसा आनी तातूंत भितर म्हजेंय शिक्षण जाता ते व्हिडिओ पळोवन. म्हणटकर आतां हो एक आस्पेक्ट. आमी फक्त स्टुडंटांक हांगा कनेक्टिविटी ना, सगळे स्टुडंटां कडेन मोबायल ना, ह्यो गोश्टी जर तर घेवन बसले जाल्यार आमी मेन हे करूंकच पावचे ना. म्हणजे ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी स्टुडंटांक बेनिफीट जातलोच, पूण आमचे टीचर एक खूब बेनिफीट जाल्या इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग टॅक सेवी. म्हणटकीर जरी जेन्ना केन्ना हो कोवीड वतलो आनी स्कुलां चालू जातलीं तेन्ना ही आमची हायब्रीड पद्दत ऑफ ऑनलायन एंड एक्च्युअल टीचिंग ही चालूच उरतली. आता दुसरो प्रश्न येता की स्टुडंटांक ताजो बेनिफीट कितें. तर लार्ज नंबर ऑफ स्टुडंटांक ताजो बेनिफीट आसा. म्हणून आता आमी हायर सेकंडरी लेवलाचेर ऑनलायन घेतात. कित्याक थंय प्रत्येक स्टुडंटा कडेन स्वताचो मोबायल आसा. स्टुडंट तांची एज जाल्ली आसा म्हणटकीर तांकां ताजो प्रॉपर यूज कळटा आनी ते खातीर आमी ऑनलायन तांकां कनेक्टिविटी आसा. ते ऑनलायन टीचिंग आमी 11-12 लेवलाचेर करतात. एज प्रायमरी आमी व्हॉट्सएपाचेर तांकां तरेतरेचे पिक्चर्स, एक्सरसायज धाडटात आनी हायस्कूल लेवलाचेर व्हिडिओ 5th लेवला वयल्यान एक व्हिडिओचेर आमी धाडटात. आतां आमी पेरंट्सांक विचारलां की आमी 8th लेवलाच्यान ऑनलायन करूं काय म्हणून, म्हणजे रियल टायम. तर तांचो फीडबॅक आमी घेतले आनी ते प्रमाणे करतले. पूण आमी वेल इक्विप्ड आसात टू फेस दीस न्यू सिच्युएशन. सर, पण सद्याक इनिशियल हातूंत भितर चॅलेंजीस कितें दिसतात? मागीर टिदींग इश्यूज आसतलेच, अनडाउटेडली आसतले, बट सद्याक तुमकां हे टिदींग इश्यूज कितें कितें तुमचे म्हऱ्या पावल्यात आनी ताजेर तुमी उपाय कशे काडटात? हांव हो प्रश्न कित्याक विचारता कारण
प्रत्येक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जशी उपाय काडटा, वी कॅन शेअर दोज आयडियाज अमॉंगस्ट इच अदर. सो सद्याक तुमी कितें इश्यूज कितें आयल्यात आनी ताचे उपाय कितें काडटात? सध्या पळय जे आम्ही व्हिडिओ काडटात ऑन प्रत्येक टॉपिकाचेर, ते प्रत्येकाक मेळटा, कित्याक तांचे वडील बी रातचे घरा येवन ते मोबायल तांकां दाखयता डावनलोड करून. म्हणून कनेक्टिविटी आमची मेन आल्मेडा हायस्कूल हे फोंड्या आसा, थंय व्हडलेशे प्रॉब्लेम ना. म्हणून आमची पळय जी विलेज स्कूल्स आसा, लायक सावयवेऱ्यां, खांडेपारा, बांदोरा, बोरी, थंय आमकां कनेक्टिविटीचे इश्यू आसा. आणि ते पेरंट्साचो फीडबॅक आमकां येत आसा, कितलेशे जाणां कडेन फोन ना. आमी कशें तरी आतां ताजेर कितें तरी करचें पडटलें. सरकारानूय प्रत्येक पंचायती कडेन हॉटस्पॉट्स करता म्हणून सांगलां. आमी थोडे कडेन जी वेवची कनेक्शनां घेतल्यात. आमी आमच्या थोड्या स्कुलांनी नवे सॉफ्टवेअर घेतल्या टिचींग करपाक. फक्त हे रेग्युलर जे फ्री अवेलेबल आसा, तर आमी पेड व्हर्जनूय घेतलां 1-2 कडेन. ताजी आमची प्रॅक्टीस सध्या चालू आसा. थोडे टिचींग प्रॉब्लेम आसतलेच, म्हणून त्या टिचींग प्रॉब्लेमाक दोळे मुखार दवरून तेच हायलायट करप आनी एक मेजर पार्ट करिनासतना रावप हें आमी मान्य करनात. आनी आमच्या टिचरांचे सगळ्यांचे एकमत आसा की जितलें शक्य आसा तितलें आमी करूंकूच जाय. सर, एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार ज्या भुरग्यांक कालय हांव कांय संस्था कडेन उलयतालो, विशय असो आयलो की कांय जाणांक नेटवर्क मेळत ना. सो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स कॅन लूक एट अ मॉडल की जांकां नेटवर्क मेळटा तांणी ही सिस्टम कंटिन्यू करची, आनी ज्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक मेळना तांचो नंबर थोडो आसतलो, तो नंबर घेवन एक फिजिकली स्कुलांनी विथ सोशल डिस्टन्सिंग एंड एवरीथींग लिमिटेड स्वरुपाक क्लासी सुरू करच्यो, सो दॅट कोणूच डिप्रायव जावचो ना फ्रॉम क्लासीस. तुमकां हो रियलिस्टीक दिसता मॉडल, काय तुमकां दिसता की तातूंत भितरय डेंजर्स आसात म्हणून? नक्की दिसता. फाटल्या फावटचो तुमचे कडेन म्हजें उलोवणें जाल्लें तेन्नाय हांवें म्हणिल्लें की जर तर एसएससी परीक्षा सोशल डिस्टन्सिंगान एका स्टँडर्डाची घेवंक शकता जाल्यार स्टॅगर्ड क्लासीस आपोवन थोड्या प्रमाणान आमी त्यो क्लासीस चालू करूंक शकता. त्या दृश्टीन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटानूय कितें जुलय डेट कितें तरी डिक्लेअर केल्या. म्हणून हो जो इश्यू आसा हाका आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी न्ही, हाका इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आसा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आसा, हेल्थ मिनिस्ट्री आसा, होम मिनिस्ट्री आसा, तांचे तज्ञ लोक ताजेर विचार करता अशें आमी धरलां. आनी तांच्या गायडन्सा सकयल आमी करूं जाय अशें तरी म्हाका दिसता. आमी आमच्या लेवलाचेर एक सगळ्या भुरग्यांक, कित्याक अजून पर्यंत तरी भुरग्यांनी कोरोनाचो प्रादुर्भाव ना, थँक गॉड. म्हणटकर अशें कितें करून जर तर कितेंय जालें जाल्यार ताजे एक विचित्र परिणाम जातले. म्हणटकर गव्हर्मेंटाची पळय जी एक ऑथॉरिटी आसा, हेल्थ मिनिस्ट्री, तांणी आमकां ह्या इश्यूचेर तरी गायडन्स करूं जाय. बट वील नॉट आमी काम करपाक फाटीं उरचेच ना. आमचे टिचर्स आर फुल्ली एन्थुजियास्टीक एंड गियर्ड अप. म्हाका काल अशें करपाक मेळ्ळें, तांकां आपूण मेळ्ळें थोड्या लोकांक जांकां कनेक्टिविटी मेळना जाल्यार ते सुंदर जातलें आनी पेरंट्साकूय ते आवडटलें. तुम्ही म्हणटात की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स असो एक मॉडेल ट्राय करपाक सज्ज आसतली? हय, नक्की. एट एक 1 or 2 days नोटीस आमी चालू करूंक शकता ते. सो एक बडो हांव हेडगेवाराच्या हेडमास्टरा कडेन उलयतालो, विलास सतरकरा कडेन. ही सेड की पेरंट्स आनी टिचर्स दोगूय जाण सद्या आर कमिंग अप विथ इनोवेटीव आयडियाज की कशें करून भुरग्यां म्हऱ्याक पावप, कशें करून भुरग्यां म्हऱ्याक इफेक्टिवली पावप. म्हाका प्रशांत नायकान सांगलें काणकोण सावन की आमी आतां ऑनलायन असेंब्ली सुद्दां स्टार्ट करतात, कारण थोडी भुरगीं ऑनलायन बंकिंग करपाक लागल्या म्हणून. सो विलास सतरकरान सांगलें की योगा डे दिसाक आमी ऑनलायन योगा सुद्दां घेवपाचो ठरयला, कारण कितें जरी जालें तरी इनवॉल्वमेंट जितली जाता तितली करून घेवपाची. फ्रॉम युअर सायड तुमच्या टिचरांनी, तुमच्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान अशी कितें गजाली इम्प्लिमेंट केल्यात काय कितें? हय, आमचे योगा क्लासीस आमी आमचो इव्हन टिचरांक चालू केला योगा. ओके. ऑनलायन आणि त्याशिवाय आमचे टीचर सगळे स्कुलांनी येतात. आमचे टीचर थोड्यांक आमी स्टॅगर्ड दिला, जांकां पयसल्यान बी येवचें पडटा तशें, थोडी कन्सेशनां दिल्या. म्हणून कंप्लीट आवर स्कूल्स आर नॉट डेझर्टेड, दे आर लायव्ह.
आणि सद्याक भुरग्यांचो आनी पालकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? पालकाचो आमी पळय जेन्ना मिटींग घेतिल्ली जस्ट जाणून घेवपाक की थोडे स्टँडर्ड आमी स्टॅगर्ड करूया काय म्हणून, जाल्यार पालकांच्या मनांत सध्या तरी भीती आसा की स्टुडंटाक धाडचे काय ना. पालक तयार ना स्टुडंटाक स्कुलान धाडपाक. पालकाची सध्या तरी तशी मनस्थिती ना. सर तुमकां कितें दिसता, एनी सजेशन, कारण तुमी प्रॅक्टिकली संस्था चलयतात, सो ऑन फील्ड तुमकां गजाली खबर आसात, एनी सजेशन टू एज्युकेशन डिपार्टमेंट किंवा सरकारा खातीर जातूंतल्यान हो प्रोसेस चड इजी जातलो, हॅसल फ्री जातलो आनीक टिचराकय कमी कास्ती काडची पडटल्यो, पालकाकय चड त्रास जावचो ना. एनीथींग दॅट यू वॉन्ट टू सजेस्ट? बेटर कनेक्टिविटी इज द प्रायम थिंग. कनेक्टिविटी जर मेळ्ळी ना जाल्यार हे सगळे एफर्ट्स भुरग्यां पर्यंत पावचे ना. तुम्ही म्हणटात की पंचायत लेवलाचेर जाय जाल्यार हॉटस्पॉट घालचे. हय, बस स्कुलान दिवं तांणी. हय, स्कुलांनी हॉटस्पॉट घालचे. स्कुलांनी हॉटस्पॉट दिवचे. आज टेक्नॉलॉजी कितेंय आमकां शक्य आसा करून दाखोवपाक. तांणी जर प्रत्येक स्कुलाक हॉटस्पॉट दिले जाल्यार आमी भुरगे हे करून थोड्या प्रमाणात तरी करूंक शकता. पूण थोडे आमचे भुरगे खूब पयस रावतात. पूण आमी करूंक शकतात. आमी त्या भुरग्याक कोणाले तरी घरा आपोवन जंय कनेक्टिविटी आसा थंय तांकां बसोवन दवरूंक शकता. We will leave no stone unturned. Yeah, I think that is the right approach and right attitude in this situation. Sir, thanks a lot for joining us. कारण म्हाका दिसता आमी दर दिसा आयची ही एक्सरसाइज करतात, एवरी ऑल्टरनेट डे शिक्षणाचे उलयतात, कारण हे एक्सपिरियन्सीस जर शेअर जाले जाल्यारच तातूंतल्यान आमी एकामेका कडच्यान शिकून मुखार वचपाक शकतले. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परतय घडये एक 10-15 दिसांनी उलोवया, सो दॅट चड अनुभव, चड इनोव्हेशन्स आणि अशी परिस्थिती भितरच नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ ऑल इन्व्हेन्शन्स म्हणटात. म्हाका दिसता त्या एक्च्युअल फेजी भितर आमी पावल्यात सध्या. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. थँक्यू. थँक्स सर. आता म्हजे रिपोर्टर आमचे हांव सगळ्यांत पयलीं वता वास्को. विक्रम नायक आसा. विक्रम, वास्कोची परिस्थिती आज कितें आहा? सर, वास्कोन सद्याक 2 कंटेनमेंट झोन जे काल डिक्लेअर केल्ले, मायक्रो कंटेनमेंट झोन. एक म्हणटा तो बायणा आणि एक म्हणटा तो सड्यार. आता बायणा तांच्यांनी ऑलरेडी कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा, बॅरिकेड घाल्ले आसा, पुलीस लायल्ले आसा. पूण तो एरिया चड व्हडलो ना. म्हणजे एक इट्स अ व्हेरी स्मॉल लोकॅलिटी आनी चडशे जे लोक आशिल्ले म्हणजे तातूंत पयलीं सद्याक 14 केसी थंय मेळ्ळ्यो इमिजिएटली. एक इट इज लायक वन चॉल वेअर पीपल वर स्टेईंग टुगेदर. सो थंयच्यान ते सगळे पातळून थंय 14 लोक जाल्ले. ताजे मागीर तांकां सगळ्यांक टेस्ट करून व्हेले. थोडे लोक नेगेटिव्ह आयले. आनी आतां जे कंटेनमेंट झोनान आसा तातूंत चड लोक ना, म्हणजे थोडेशे लोक आसा. सो दॅट कंटेनमेंट झोनान चड आतां जे हिशोबान बाकीच्या मांगरान कसो कंटेनमेंट झोन जाल्लो तशें काही पॅनीक ना, जेवणा खाणाचें टेन्शन ना, म्हणजे व्हडलेशे लोक ना. जो एरिया सड्यार आसा थंय सद्याक 11 केसी आसलेल्यो. 11 केसींतल्यान मागीर ते जेन्ना वाडले थंय सड्या कंटेनमेंट झोन केलो. तो कंटेनमेंट झोन अजुनूय सेटअप करूंक ना, बॅरिकेड हाडून दवरले. एखादी तो फाल्यां सेटअप जातलो थंय पुलीस लागतले. पूण ती एरिया मातशी व्हडली आसा. इट इज अ व्हेरी वास्ट एरिया. थंय एक सुमार 100-150 घरां आसा. आनी थंय जरी मास चेकिंग जायत जाल्यार एखादी अशें दिसता की प्रॉब्ली वी कूड हॅव मोर केसीस देर. सद्याक दुसरी एक म्हणजे नॉट अ व्हेरी गुड न्यूज इज दॅट 3 पुलीस कर्मचारी म्हणजे जे इन अँड अराउंड वास्को कामाक आशिल्ले तांकां दे हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह. म्हणजे नाव वॉट हॅपन्स आतां जे जेन्ना आमी कोणी पॉझिटिव्ह टेस्ट जालो म्हणटात वी हॅव टू ऑल्सो रिमेंबर दॅट सद्याक रेजिडेंट्स जे लोकल थळावी आहा तांकां चड कांय इफेक्ट ना. पूण जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा जशें आमकां म्युन्सिपालिटीन एक केस मेळ्ळी, अर्बन हेल्थ सेंटरान मेळ्ळी, पोस्ट ऑफिसान मेळ्ळी, म्युन्सिपालिटीन मेळ्ळी. नाव वी हॅव दे वर इन्वॉल्व समवेअर ऑर दी अदर इन द मांगूर कंटेनमेंट झोन. सो ताका लागून ते हें जालां. आनी एक म्हाका आयज जी एक गजाल आयल्या, दिस इज ऑल्सो व्हेरी म्हणजे एक डिफरंटूच कायंड ऑफ गजाल. आयज म्हाका सर एक म्युन्सिपल कावन्सिलरान फोन केलो आनी ताजे ग्रीव्हन्सीस अशें आहा की एक पर्टिक्युलर बिल्डिंगेन भितर एक मनीस पॉझिटिव्ह जालो. जेन्ना तो पॉझिटिव्ह जालो ताजे इमिजिएट जे कोण फॅमिली मेंबर आहा तांकां तांच्यांनी चॅक केलो हेल्थ डिपार्टमेंटान. तातूंत भितर आनी एकटो पॉझिटिव्ह सांपडलो. इट इज लायक अ बिल्डिंग, सो दे आर स्टेइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर.
आता ताका SMS आयली, ताका फोन आयलो की तू मातसो रेडी राव, वी विल टेक यू टू द हॉस्पिटल. आता 2 दीस जाले, तो मनीस त्या हेल्थाक फोन मारता पूण ताका अजूनही हॉस्पिटल व्हरूंक ना, तो घरानूच आहा. सो द एम्ब्युलन्स हॅज नॉट कम टू द हाऊस. आता ते जे लोक आसा तांच्यांनी काउन्सिलरा कडेन गेले, काउन्सिलरान परत एक डिपार्टमेंटाक फोन केलो पूण अजून ताची क्लॅरिटी काय येवंक ना की वाय ही वॉज नॉट टेकन. डॉक्टर जेन्ना तो डॉक्टराक स्वता फोन मारता ते सांगता ताका ना आमी धाडटा येता, दे हॅव कॉल्ड 104 आणि नाव दे हॅव गॉन टू द काउन्सिलर. सो ही एक दुसरी गजाल आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती सद्याक एज फार एज दी कोविड केसीस आर देर, आय एम नॉट शुअर अबाउट मांगूर फिगर, पूण सद्याक जे आमचे मेन झोन आशिल्ले आज जेन्ना हांवें खबर काडली की कंटेनमेंट झोनान थंय बायणाचे कंटेनमेंट झोनान जे आसा थंय अजुनूय काय सद्याक तरी केस येवंक ना. इवन सड्याचेर 2 लोकांक चॅकिंगेक व्हेला पूण ताचो रिजल्ट अजुनूय येवंक ना. सो देर इज एज पर नॉलेज जे आतां म्हाका म्हणसर मेळटा, आतां मेरेन जेन्ना एक 10 मिनटां पयलीं जेन्ना काउन्सिलरान दोगांयकूय कॉल केल्लो, सद्याक तरी थंय सद्याक केस ना. तिसरी गजाल म्हणटा ती फाल्यां जे सी फेरार येवपाचे आहा, एक सुमार 1000भर लोक येवपाचे आहा, तेन्ना एक मातसो लोकांच्या मनान केन्ना पॅनीक जाता, भंय दिसता. सो आयज एक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान थोडे सीएम रिलीफ फंडाचे लोकां थ्रू मार्फत जेन्ना एक प्रोग्राम करून थोडे निडी लोकांक जेन्ना चेक्स बी पयशे बी वाटले तेन्ना तांच्यांनी एक अपील केल्या की आमचे वाठारान नाव ऑल दीस वायल लोक सीफेरार येताले, फ्लायटीन येताले, आता परते बोटीन येवपा लागले. सो थोडे जे एमपीटीचे स्टाफ जे आसा, जे थोडे रेजिडेंट जे एमपीटीन कामाक आहा, तांकां खंय तरी पॅनीक दिसता की अरे बाबा हे खंयच्यान येता, कशें कितें आहा. सो ही हॅज टोल्ड दॅट ऑल द प्रोटोकॉल्स विल बी फॉलोड, people will be thoroughly checked. Panic करून भिवपाची गरज ना. So he has appealed this. As of now, this is the update from Vasco, sir. एक गजाल आसा की 3 पुलीस पॉझिटिव्ह जाल्यात म्हणून एक गजाल आसा. एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट? सर जे 3 पुलीस पॉझिटिव्ह जाल्यार अशें आयकूंक येता की युजली जे म्हाका जी म्हायती आयल्या ते हिसबान पयलीं कितें आसताशिल्लें सर, लोक म्हणटाले की वास्कोचो मनीस थंय पावलो आनी थंयच्यान थंय केस जाली. दिस टायम वॉट वी हॅव हर्ड थ्रू सोर्सीस इज दॅट जो मनीस फर्स्ट इन्फेक्ट जालो तो प्रॉब्ली वॉज फ्रॉम वालपय आनी ताजो एक कोण तरी मनीस एक हेल्थान आशिल्लो. सो प्रॉब्ली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉन्ट्रॅक्टेड आनी ताका लागून मागीर ते 2 लोक वर वर्किंग टुगेदर ते पॉझिटिव्ह जाले अशें आयकूंक येता म्हायती. सद्याक तरी पुलीस स्टेशन दोन्ही सॅनिटायझर. ओके विक्रम, वील कम बॅक टू यू. मडगांव सावन सावयो आसा आमचे बरोबर आनीक म्हाका दिसता सावयो कडेन आज मेजर अपडेट्स आसात. सावयो कितें आहा मडगांवची अपडेट? सर मडगांवची अपडेट म्हळ्यार आमी आयज मानोरा सर एक केस सांपडल्या आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान थिंग आतां स्वॅब टेस्टिंग स्टार्ट केलां. सॅनिटायझेशन चालू जालें फाल्यांसान आनी प्लस हेचेर टर्मल हेचेर तेंचें स्क्रिनींग चालू हें करपाचें केलां. जे लोकांक डावट आहा न्हू तांकां हें बी करून ते टेस्टिंग करतले. तर काल हांवें सांगलेलें तो दोतोर नेगेटीव म्हणटा न्हू, तो दोतोर खंय पॉझिटीव मेळ्ळा. सेकंड टेस्ट पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी सर तें कितें जालां, जेन्ना तेजो टेस्ट केलो न्हू 2 दीस पयलो, तेज उपरांत खंय दोतोरान तरी पूण आनीक 50-60 पेशंट टेस्टिंग केले, म्हणजे चेक केले. What are you saying? This is very very serious. This is very very serious. सो आयज तेणी म्हणजे आयज काल सांजची तेणी ते दोतोरा वयलो. सो आतां लोकां मदें फियर हें जाला की हे जे दुयेंस आसा ते वाडटले म्हणून. सर आनी एक म्हणटा जो लोक ताजे बगले येतालो दोतोरा बगले ते चडशे जाणटे लोक म्हणटाले, म्हणजे लायक ओल्ड जे आहा ते येताले. सो आतां थिंगा हें जाला. सो ऑलरेडी आतां थिंगा 4 केसीस मेळ्ळाय. एक तो ड्रायव्हर, एक तेजी मिसीस, एक वो दोतोर आनी एक. सो आतां आयजूय हेल्थ सेंटरान थंय आनी स्वॅब टेस्टिंग चालू केलां. तर आनी एक गोश्ट आयज सांगपाची म्हणल्यार की कोंबा मारगांव हांगासर एक लेबरर रावपा आयलो. आयकूं येता न्हू? हय, गो अहेड. सर ही केम फॉर ताणें टेस्ट करूंक ना पूण तो होम क्वॉरंटायन म्हणून येयलो रावपा. पूण जो थंय तो रावतालो न्हू तो इट इज जस्ट अ रेंटल रूम आनी थिंगा ऑलरेडी 6 जाण रावताले. सो तेंच बरा तो रावपा आयलो. आनी प्रॉब्लम कितें की तो सांजो म्हणजे आतां दनपारचो लोकांक भोंवतासो दिश्टी पडला. तेजे हातीक स्टॅम्प पयलो लोकांनी की तो ताका होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प आहा. पूण तो भोंवपा लागलो. मागीर ते लोकांनी थिंगा बोवाड केलो, पुलिसांक आपयले, मागीर आमचे ते कावन्सिलराकूय आपयले आनी मागीर तेका तेणी हें करून जायते वखदान एम्ब्युलन्स येवन ताका आतां टेस्टिंगा वयला, म्हणजे वेदर इज पॉझिटिव्ह ऑर नॉट. सर एक गोश्ट सांगपाक सोदता की जो थंय तो रावपा आयल्लो थिंगा ताका कॉमन
एक टॉयलेट आहा न्हू तो इट इज कॉमन फॉर ऑल द पीपल हू आर लिव्हिंग इन रेंट न्हू तांकां तो कॉमन आहा. तशें उदकाचें कनेक्शन आहा तेंय बी कॉमन आहा. सो तो लोक म्हणटा न्हू जेन्ना ते एश कोन होम क्वॉरंटायन धाडटा न्हू लोकांक तेणी चोवपा जाय बाबा तेका सेपरेट रावपा फॅसिलिटी आहा वो ना. बेश्टो तेका होम क्वॉरंटायन म्हण धाडलो मागीर ते प्रॉपर फॅसिलिटी ना मागीर तो हेरांकूय इन्फेक्ट करपाक शकता न्हू इन केस इज पॉझिटिव्ह. नेगेटिव्ह ना जाल्यार बरें जालें पण पॉझिटिव्ह लोक थिंगा लोक खूब उचामोट जालो दनपारचो. एका फोन मारता तेका फोन मारता मागीर ते हें करून तेका आतां वयला टेस्टिंग करपाक. या सावयो एकच म्हाका विक्रमाक विचारपाक ऑन दीस बिकॉज आतां दीस इज नाव एटलिस्ट थर्ड केस जंय अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर हॅज बीन नेग्लिजंट. पयली केस ही आमकां खबर आहा भांगरावेली जंय त्या दोतोरानच काल सुद्दां मुख्यमंत्री उलयतना त्या दोतोराकच दोश दिता की दॅट डॉक्टर शूड हॅव बीन मोर केअरफूल म्हणून. आनीक बऱ्याच अंशी ती गजाल खरी आहा. इफ यू हॅड रिपोर्टेड इट अर्लियर प्रोबेबली देर वूड हॅव बीन लॉट लेस केसीस एट मांगूर. दुसरी केस जी जाली ती विक्रमान काल सांगिल्ली ती वास्कोच्या एका हॉस्पिटला भितर विथ कोवीड सिम्पटम्स पेशंट्स एडमीट करून घेतले. तांकां दवरले 3-4 दीस आनी तांची टेस्ट रिजल्ट येवचे पयलींच एकट्याक डिस्चार्ज केलो. सो दॅट इज अ सेकंड केस. आनी आज सावयोन सांगल्या इज द थर्ड केस वेर जो डॉक्टर सस्पिशियस आशिल्लो आनीक तागेली टेस्टिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट जावची आशिल्ली. एकदां न्ही, इफ यू आर अ प्रायमरी कॉन्टॅक्ट प्रत्येकाची 2-3 फावटी टेस्ट जाता. ती टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स जो मेरेन कंप्लीट जायना तो मेरेन त्या मनशान स्वताक क्वॉरंटायन करून घेवपाक जाय. हांगा वेगळी गजाल जाल्यार वीच इज व्हेरी व्हेरी सिरियस एज पर सावयू ती तो दोतोर जो आसा तो टेस्ट रिजल्ट आपले सेकंड टेस्टीचे रिजल्ट येवच्या पयलीं आनी पेशंट पळोवपाक लागलो. मोर सिरियस थिंग इज मोस्ट ऑफ दोज पेशंट्स वेर एजड पेशंट्स, elderly patients, senior citizens. So this is now third case in the state where there is a clear negligence from a medical practitioner. So Vikram, एक असा काल तुम्ही सांगितले was a very very serious thing. Any more updates on that hospital front? What has happened? आणि एक तो पेशंट काल ट्रेस जालना म्हणटालो तो पेशंट ट्रेस जाला काय कितें? सर जे आता आमकां आयकूंक येता जे म्हायती म्हाका मेळ्ळा आता जेन्ना हांवें एक म्हणजे सुत्रांक जेन्ना आय ट्राय टू कॉन्टॅक्ट हिम इनिशियली म्हणजे आता जी म्हाका न्यूज मेळटा की जो मनीस डिस्चार्ज जाल्लो हॅज प्रोबेबली बीन ट्रेस्ड बिकॉज जे हॉस्पिटल आसा इट इज अ व्हेरी रिनाउंड आनी वेल नोन हॉस्पिटल. सो थंय विदाउट द नेम ऑफ द एड्रेस, पेशंट एज डिटेल्स, विदाउट दॅट ही मे नॉट बी इवन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो once he is positive म्हणजे त्यांना ताका एज एड्रेस ताका सगळें मेळटा he has probably been traced but ताका whether he has taken to the hospital which hospital ते म्हाका अजुनूय म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना. पूण आतां अशें आयकूंक येता की एक नाव द हॉस्पिटल इज ट्रायंग टू बी मोर केअरफूल आनी तांच्यांनी एक डिक्लेअर केलां की whether it is a patient whoever is being admitted even for a surgery or whatever he has to have a covid testing done आणि ताचे रिजल्ट आयल्या शिवाय ताका डिस्चार्ज जावचो ना. म्हणजे आता ताजे दोन सायड आसा. म्हणजे जेन्ना यू आर गोइंग टू अ प्रायव्हेट हॉस्पिटल म्हणजे इफ यू आर गोइंग टू अ गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल तू कितलोय दीस उरलो म्हण ताका टेन्शन ना. आणि सपोज इफ इट इज अ एमर्जन्सी म्हणजे सपोज कोणाक एक ऑपरेट करपाचो आसा हाव लॉंग कॅन यू बी वेटिंग फॉर दी ऑपरेशन म्हणजे ही हॅज टू वेट फॉर 4 days आणि ते ऑपरेशन सपोज मेजर आसा सपोज इट इज व्हेरी एमर्जन्सी ऑपरेशन ताका करतले कितें आणि सपोज ऑपरेट जालो मनीस जावन इफ समबडी इज कम फॉर एन एलिमेंट ताचे टेस्ट केलें आणि इफ ही इज फिलिंग वेल टेस्ट करता म्हणसर तरी 8 दीस लागले ते हॉस्पिटलाची बिलां द रनिंग एक्सपेन्सीस. सो देर आर टू साइड्स ऑफ दिस. सो सद्याक तरी म्हाका दिस इज वॉट आय एम असेसिंग एज ऑफ नाव. ट्रू, व्हेरी ट्रू. I completely agree with this. There are two sides, but there should not be negligence. I think that is the bottom line. Yeah. Vikram, thanks a lot. हांव लौकीक आसा आमचे बरोबर. लौकीक एक गजाल मुद्दाम हें दिसता की आमी जसं सांगल्यो की there are 3 cases of medical negligence. Number 1, सरकार ह्या गजालीचेर कितें एक्शन घेवपाचो विचार करता, तयारी दाखयता काय कितें. आनी दुसरो जो मेजर इशू आयच्या ह्या आमच्या अपडेटी भितर मुखार आयला तो म्हळ्यार वेटिंगाचो. म्हळ्यार फाटले एक 3-4 दीस वी आर गेटींग न्युमरस रिपोर्ट्स की कोणाक जर पिकअप करपाक जरी आसलो इफ इज पॉझिटीव ऑर सिम्पटोमॅटीक जाल्यार एकदां 10 वरां 12 वरां 1 दीस रावचो पडटा. सो इट ओनली शोज दॅट दी प्रेशर ऑन द सिस्टम, बर्डन ऑन द सिस्टम इज इन्क्रिजींग डे बाय डे. दुसरी गजाल जी आसा ती होम क्वॉरंटायनाच्या बाबतींत की होम क्वॉरंटायन
सावयन जशें म्हळ्यार इफ यू आर शेअरिंग अ कॉमन रूम, कॉमन टॉयलेट, देन इट इज, एंड इफ यू आर पॉझिटिव्ह, यू आर नॉट बीन टेस्टेड, कारण आमी प्रत्येकाची टेस्ट करना आतां, इट इज रिस्की. बट जे पॉझिटिव्ह जातात तांकांच जर व्हरपाक आमकां 12 तास, 14 तास, 16 तास, 24 तास, 48 तास जर लागतात जाल्यार होम क्वॉरंटायनाचें न्ही कितें. सो वॉट इज लौकीक गव्हर्मेंट इज थिंकींग एट दीस पॉयंट ऑफ टायम, कारण नंबर्स आर शुअरली इन्क्रिजींग, वी कॅनॉट कीप एनीथींग क्लोज्ड. अशी परिस्थिती भितर स्ट्रॅटजी कितें, एंड देर आर केसीस ऑफ नेग्लिजन्स ऑल्सो कमींग फॉरवर्ड. सो वॉट आर यू हियरींग ऑन दॅट फ्रंट? पयलीं दोतोराचें सांगता, दोतोराची जी केसी जाली, दोतोराची केसी मांगूरच्यान स्टार्ट जाली, आतां आमकां दुसऱ्यो केसी आयकोपाक येता. हेजेर आमी स्पेशली मांगूरच्यो ह्यो बाकीच्यो केसी आमी पळोवन आसल्यो. मांगूरचे केसी भितर जेमाक परत विचारलेले ह्या गजालीचेर, वा हेल्थ सेक्रेटरीक परत विचारिल्लें की बाबा ते दोतोराचेर एक्शन कितें. दोतोर चुकलो, दोतोरान जर टायमली ताका टेस्टिंगा खातीर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी धाडलेलो जाल्यार इतल्यो मांगूरांतल्यो केसी जावच्यो नासल्यो. पण तेजेर सेक्रेटरी कडल्यान तितलें आमकां उत्तर मेळना. सीएम म्हणटा की पयलीं आमी हो कोवीड हँडल करता, मागीर तो तेचो कोण खंय फॉल्टी आहा तें मागीर पळोवया म्हणपाक लागलो. दुसरो मुद्दो आहा तो वेटिंग पिरियडाचो. ओके, तो न्हू आतांच मुद्दो प्रमोद, तो पयलीं पासून आहा. पयलीं तेंच्यांनी ती 104 लोकां खातीर म्हणून हेल्पलायन दिली, टोल फ्री नंबर दिलो. तेजेर कितें फोन करीत जाल्यार तेजेर इन्फॉर्मेशन सारकी मेळना. हांवें पर्सनली पयलां जेन्ना हांव रावतालो तेजे फुडल्या फ्लॅटान एक होम क्वॉरंटायन आसलो 14 डेजा खातीर, तेंचो स्टॅम्प नासलो. हांवें ऑथॉरिटींक सांगलें, इवन HMाक सांगलें, तेंचे रिस्पॉन्स कांय ना. तेजो होम क्वॉरंटायन पिरियड सोंपलो, ते कावन्सिलराक थंयच्या खबर सुद्दां ना की बाबा आपल्या वार्डान कोण तरी होम क्वॉरंटायन आसलो. अशी चल्ल्या सिस्टम, आनी अपडेट करून सुद्दां तेंचे कडल्यान रिस्पॉन्स कांय येना. आतां ह्यो नंबर वाडलेल्या कारणान आतां हो प्रॉब्लेम पॉझिटिव्ह जाला. हय, फक्त पयलीं कितें जातालो, फक्त तो कोण क्वॉरंटायन करता, कोणा आयसोलेशनान दवरता तेजे पुरतोच आसलो. आतां पेशंटाचोच नंबर वाडलेल्या कारणान आतां पेशंटाक हो प्रॉब्लेम फेस करचो पडला की तेंचो रिस्पॉन्स सारको ना, ते टायमार पिकअप करिना. थंय स्पॉटाचेर गेले जाल्यार एक आमी न्यूज पयली की थंय स्पॉटाचेर गेलो जाल्यार तेजे खातीर बेड रेडी नासली, ताका आपणूच सगळें करचें पडलें. सो जी वाडटो जो प्रेशर आहा तो गव्हर्मेंटा कडेन सद्या हँडल जायना. सीएम मेळ्ळो आमकां, सीएमान ते पुलिसांचें सांगलें, पुलिसांचे कॉन्टॅक्टांतले जे कितले 3 पुलीस आहा ते पुलिसांतले कॉन्टॅक्टांतले फॅमिलींचे तांकां सगळे ट्रेसिंग करून तेंचे टेस्टिंग बिस्टिंग करतले, ते सगळो प्रोसिजर चालू आहा म्हटलं तेणी. दुसरें म्हणल्यार कोविडाचे आनी कितें अपडेट आहा म्हटल्यार सद्या आमी क्वॉरंटायन आमची कोवीड केअर सेंटर फेसिलिटी वाडोवपाचेर हें दिला. सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घेतला पळय ते इंडोर स्टेडियम, तेजेर करता. तेजी कॅपॅसिटी सुमार 500 आहा प्रत्येक हेची प्लेसीची. म्हटल्यार सद्याक 100 खूब डिस्टन्स धरून 100च बेडी घालतले खंय ते, आनी गरज पडटा तश्यो मागीर वाडयतले. सो गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला की कोवीड केअर, म्हणजे गोंयचे 90% पेशंट जे एसिम्प्टॉमॅटीक आशिल्ल्यान आतां चड कोवीड केअर सेंटराची गरज, आनी गव्हर्मेंट ते पद्दतीन वाडटे केसी पळोवन ते आतां वाडोवपाची तयारी चालू केल्या तेंच्यानी. एक गजाल इम्पॉर्टंट आसा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जी आमकां एवरीडे दिश्टी पडटा की जर कोवीड सेंटर्स बरीं आसलीं जाल्यार लोक फुडें येतले टेस्टिंगा खातीर. जर असली स्टोरीज जर येवपाक लागल्यो की कोवीड सेंटरान वचून कोणाक आपलीच बेड आपणेच घालची पडटा, मागीर थंय तांकां सारकी फॅसिलिटीज मेळनात, अशी स्टोरीज सरकारान म्हाका दिसता ह्या स्टेजीचेरच कब करपाक जाय. फॅसिलिटीज सुदारपाक जाय, कम्फर्टेबल करपाक जाय, कारण लोक जेन्ना मुखार आपूण जावन सरतलो की आपली टेस्ट करून घेवपाक, लोकांच्या तकल्याक हो भंय आसपा जायना की फाल्यां जर आपूण पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार आपल्या एका अशें सेंटरा व्हरून घालतले जंय 14 दीस आपल्याक हाल काडचे पडटले. आय थिंक दॅट मायंडसेट सरकारान आतांच सामको जाग्यार घालपाची गरज आसा. त्या तरेन आपल्यो फॅसिलिटीज वाडोवपाची आनीक बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची, ह्यो दोनूय गजाली करपाची गरज आसा. तें जर सरकारान केलें जाल्यार फाल्यां कोणाकय जर सिम्पटम्स आसात जाल्यार आपूण जावन फुडें सरून टेस्ट करपाक कोण फाटीं फुडें जावचो ना. इतल्याचेर थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. थँक्स टू ऑल माय रिपोर्टर्स. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.